Dosa dua shikarsa belidan bertung Bapa mandiran somya Dia karsan kutma spirita महिमा तुझी सदा संतोषान गायता पुत्र तुझे ऐकून काशेता जीविते पश्चात कृपा मागता जीविताच्या उंद्या कत्रेता सस्निक जीविती मुळ परता आयच्या मिसाची तेसावा हे परी आसात आपल्या 4थ्या जल्मा दिसा आरुषी आच्या 4थ्या जल्मा दिसा मीस दितात ॲना मास्करेनस जेनिफर गोम्स हिच्या 60व्या जल्मा दिसा अर्घ जावन मीस दिता मेल्विन मास हाच्या जल्मा दिसा डेनिस आणि मोनिका विशाल मोंतेरो अर्घ जावन मीस दितात सेवियर सुनील आणि कुटाम रेनिटा डिसोसा अर्घ जावन मीस दितात प्रत्येकिरद्या बसोतो डॉल्फी आणि जसिंता मस्करेनस प्रत्येकिरद्या बसोतो जॉन लेविस टोनी ज्योति लेविसच्या आत्म्या बसोतो जॉन लेविस जॉन लेविसच्या आत्म्या बसोतो ज्योति लेविस सर गरजेवंत आत्म्या बसोतो योहाने फ्रँक सायमन मस्करेनस हाच्या 7व्या मरणा वार्षिकोत्सवा दिसा फ्लेवी मस्करेनस सुशीला हिच्या आत्म्या बसोन मीस येतात फ्रांसिस आणि कुटाम मॅक्सिम सल्डानाच्या आत्म्या बसोतो मिशेल सल्डाना लेनी माचादो हिच्या 2ऱ्या मरणा वार्षिकोत्सवा दिसा माचादो कुटाम डिविना माचादो आणि रेशल मार्टिस हांच्या आत्म्या बसोतो माचादो कुटाम माचादो कुटुंबांतल्या मार्टिस कुटुंबांतल्या आणि डिकॉस्ट कुटुंबांतल्या सरलेल्या आत्म्या बसोतो माचादो कुटाम आपल्या बऱ्या भलायके बसोतो मीस पेटयता सेलेस्टिन लासरादो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सवय आसो आयच्या पहिल्या बसपांतले पयले वाक्य पृथ्वीर मनशाचे खोटेपण सोडून येताले आणि त्या देखून मनशाक रचलेल्याक देव सुरसुरलो मोगाचेनो देवान सुबीत सुंदर पृथ्वी रचली आणि मनशाच्या ताब्यान दिली न्हय तिचेर जुलूम चलोवंक बगर जतनायेन तिका सांबाळूंक पूण आयच्या दिसा पृथ्वेचेर कसले रितीर जुलूम चलता आमचे भोंवतणी म्हूण आमी जाणाव मोगाचेनो आयची देवस्तुती आमी कांय इल्लें बरें केल्यार देव आमकां 100 वांट्यांनी भरून पाटी दिता म्हूण आमकां शिकयता त्या देखून देवान जें कितें आमच्या ताब्यान दिलां त्या सगळ्याची जबाबदारेन जतनाय घेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमचे उणेपण ओळखून घेवन देवाची कृपा मागून फावो ते बरी मिसांत वंट घेवंक आमकां सामी तयाराय करया सांगात आमी मागया हांव पत्की सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनात चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदरणांनी बरें सांदून हांवें जायतीं पथकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संस्कार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सयपदिदा देव आमची काकलूत करू आणि आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलूत Christ
प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका पावत असलें बिडार आमी दिवच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवोवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण सोडून येतालें आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळानातलें म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रोसलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचयल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नांच करतलों. ताचे सवें जानवरांक, जीवदाळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्याकी नांच करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मोनजातींच्यो दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मोनजातींची दादल्या बायलेची एक जोडी. अंतराळाच्या सुकण्याच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे परी सगळे पृथ्वेर तूं तांची संतत वांचयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वेचेर पावस धाडटलो. हांवें रचयल्ले सर्व प्राणी हांव पृथ्वे वयले नांच करतलो. सर्वेस्परान फरमायल्लें तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस समतस पृथ्वेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरसिया. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिया. ताचे पवित्र सद्रे मुखार प्रणिपात्र करा. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी घणघणीत वय गंभीरायेन घासता ताचो ताळो. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव घणघणता. ताच्या मंदिरांत सकडाचो हो एक नाच घासता महिमा. सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपलें सिंहासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतले हांव. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विचारले. मचव्यान तांचे लागीं एक वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या कमिराची सत्राय घेया. आनी शिस एकामेकाक तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नान देखून तो अशें म्हणटा जायजे. पूण जेजून हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो,
तुमचे लागीं उंडे नान म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितलें पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 सुंडे 5,000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी बोरन काडिल्ले? 12 म्हूण तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी बोरन काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तांकां तो म्हणलो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलाचे आखरेचे वाक्य ते सवाल कान घेवन आयच्या वचपाचेर नियाळ करूंक हांव आशेतां. कशें तर आनीकी तुमकां समजना? कशें तर आनीकी तुमकां समजना? म्हज्या मोगाळिस्तानो, इतिहास समजोवचें गरजेचें. जावं बरो ती इतिहास वा चरित्र म्हजीच वैयक्तीक जिवीत, जावं बरो तो इतिहास ह्या चरित्रा सामाजीक जिविताक लब्धीक जाल्ली, जावं बरो तो इतिहास ह्या चरित्रा म्हज्याच कुटुंबा जिविताक लग्ती जाल्ली. कित्याक इतिहासान आमकां कळटा की कितें बरें आसा तें सारकें करून फुडल्या जिवितांत हांवें तें करनातल्या भशेन जिवोंक म्हाका ती चरित्रां ह्या इतिहास म्हाका जागृत दिता. जर तर त्या इतिहासाचेर त्या चरित्राचेर हांव जागृत करना तर परत तिस्त चरित्रां रिपीट जाता, परत येता आनी आमी तिस्त सूख करता. हाका साक्ष आयचें पयलें वाचप. हाका साक्ष आयचें पयलें वाचप. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, दुखाची घडीत देव उसारता, देव शीन उसारता, देव सुरसुरता आनी म्हणटा, हांवें मनशाक ह्या मनशा कुळाक कित्याक रचलें? जेन्ना मनीस आपणाची सूख ह्या आपणाची इतिहास समजून घेनासतना कितें ताणें इतिहासान पयलें कितें केलां तेंच तो परत करता आसतना आपणाचें नास, आपणाचें देसवाट आपणाच्या मुखार दवरता आसतना देव सुरसुरता, ह्या मनशाक हांवें कित्याक रचलें गाय? पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, देवान पृथ्वी रचली, आकाश रचलें आनी म्हणलो भोव बरें दिसलें. देवान सूर्यो चंद्रेम रचले, नेकेत्र रचलें, देवाक बरें दिसलें. मुनजाती रचली आनी कितें देवान रचलें देवाक बरें दिसलें. ह्या मुनजातीन जावन, त्या पृथ्वेन जावन, त्या सुर्यान जावन, त्या कितें देवान रचलें ती देवाच्या विरोध गेली नात आनी देवान कितेंच म्हणना कित्याक काय हांवें सूर्यो रचलो, कित्याक काय ह्या पृथ्वी रचली, कित्याक काय ही मुनजाती रचली म्हूण देवान केदींच शीन उसारूं ना. कित्याक ती केदींच देवाच्या विरोध वचूना, पूण देवान रचलें, देवाच्या रचनेचें शिकार जावन आसा. मनीस आपले कळीत आसून समजून घेवन देवाच्या विरोध वता आसतना देव शीन उसारता, देव कंतिश्ट जाता, देव बेजाय करता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमकां परत एक अवकाश आमची चरित्रां समजून घेवन जे कितें आमच्या चरित्रांत, आमच्या वैयक्तीक चरित्रांत, कुटुंबा जिवितांत, सामाजीक जिवितांत आमी जागृत करना तर चरित्रां परत येता. हाका साक्ष आज आमी आमच्या देशांत कितें जाता तुमकां कळीत आसा. ह्या थोड्या वर्सां पयलें कितें जालां तुमकां कळीत आसा. मनशा जिविताची देसवाट जाताच. ताकाच देव आनी एक ऑप्शन दवरता. नोवाक विंचता,
नोवा जावन आसा प्रामाणीक मनीस आनी ताच्या मुखांत ते कितें सोडवणेची चरित्रां देव परत मुखार वेता कित्याक जे कितें फाटीं जाल्लें नोवा कळीत आसलें आनी आपणाचें जिवीत देवाच्या नियमा प्रकार तो जियेलो. तर म्हज्या मंगळ इश्टानो आज परत वाचपा आमकां जागोवणे दितात. मेल्ल्या मासले भशेन वळोवण्याच्या उदकांत आमी वेचे न्ही, जीव आसल्या मासल्या भशेन उदकाच्या ऑपोजीट डिरेक्शना वचून आमचें जिवीत जोडच्याक आमकां आपोवणे दिता. आमची चरित्र आमी समजून घेवया. देवान आमकां कित्याक रचलां म्हणलें समजून घेवया. त्या खोटेपणांत आमी परत वचनासतना आमचें जिवीत सारकें करूंक देवाची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. Sumya kaniko mogar tuja burgyanso din washikal sandimcho sautyo tuja mogacho undogo wanso betetam bapa waida kanso arpitam tuka Butto mogaso e potaso Baba Krista kuragati tu amka Kange somya kanigo Mogar tuja burgacho Din washikal sandimcho Sautyo tuja mogacho म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सत्वाक सर्वेस्व देव मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां घटाय मेळूं हे बरी सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपदिदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुना जिवंतपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमे वतीने आगत रेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचली तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे ताका जय. उंचली तुका जय जय. ह्या पवित्र वेळार आज आमी प्रत्येक रितीन आस्पत्र्यांनी विविध पिडेन उळवळच्या सर आमच्या भावंडा पासत आमी मागया. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नवे आनी ससनी कराराचे हे रगत पदकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पसत सोमेस मनशा पसत हें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gutu pargatu ya. Sumyaचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्याचे बापा जेजूच्या अमरनासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेले आम मेस्तां पवित्रात्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परचळीत मुखाम म्हूण पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे माये संगती सांजुजे ती सोबती भगेव धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे आमी मागया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुगेले आमुशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोन ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवशा नत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलती सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोगसो आनी एकवटाचो गुरसो आनी एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. म्हाका फोवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. पगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा, म्हज्या कर्या जिवा. बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक तेणे सर्गीचे, दैवीक तेणे सर्गीचे. तूं सौम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाचून ये वाटे सांगात म्हजो. तूं सौम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाचून ये वाटे सांगात म्हजो. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे पगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा, म्हज्या कर्या जिवा. देवानं संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. अशें ताचेर विश्वास दवरतात त्या सगल्यांचो नाश जायना, पूण ताका ससनाचें जिवीत मेळटा. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बाबा, सर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशनाक आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं. आनी सर्वोदिदार देव बाबू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. संगी संकोया संसारा, बरी खबर परगट्या सलोकान. प्रीती शांतीची येवया समाजान, उतराक करण्यात साक्ष दिवया क्रिस्त राया. बाबोयनी पोरेन देवता ते कोटान सांगची येवया. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या, क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेवया, जीवन आमचे जियेवया. अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात परवश्या, सोम्याचेर मात परवश्या. क्रिस्ता संगी समकोया संसारान, बरी खबर परगट्या सलोकान. प्रीतीन शांतीची येवया समाजान, उतराक करण्याक साक्ष दिवया क्रिस्त राया. मोग
आशीर्वाद दिया Pagin ko sa Chikruin, naram kam chidwa am chint smantlen, bapache pata chin po itat me chinavi. Amen.